हालेलुया। पुनर्जीवन जालो जेजूची शांती तुमचे सोवे आसूं। पेद्रू जावन आसलो उमेदीन भरलेलो आपोसल, जाची खबर पवित्र पुस्तकांत नोंद करून दवरले। तो एक सादो नुस्तेकार आसलो आनी जेन्ना ताका जेजून आपलो पाटलाव करूंक आपयलो तेन्ना ताच्या मनांत कसलेच व्हडपणाचे विचार नासले। पेद्रू आपलो स्वभाव बरे भाशेन जाणो आसलो आनी आपले लागीं बऱ्यो वस्तू बेश्ट्योच येवचो नात म्हूण तो चिंतालो। देखून जेजूक पळोवन तो म्हणटा, म्हज्या सुरशिलो पयस वच, कित्याक हांव एक पातकी। तरी आसतना जेजू ताचे भितर कितें तरी पळयता आनी ताका खडप म्हणटा आनी ताचेर तो आपली इगोर्ज स्थापीत करता। पेद्रून जायत्यो चुकी केल्यो, तरी पूण जेजून ताका लागीं दवरलो, ताका शिकवण दिलो आनी ताका आपल्या मोलादीक वस्तूची जबाबदारी दिलो, ते म्हळ्यार इगोज मात सांबाळूंक। जेजू पेद्रूक म्हणटा, म्हज्या शेळ्यांक बरय आनी म्हज्या मेंढरांक पळय। जर तूं म्हजो मोग करता तर हांव सांगता तशें तूं करतलो। आनी पेद्रून आपल्या कोरण्यांनी दाखोवन दिली की ताणें जेजूचो खरो मोग केलो आनी ताणें जेजून सांगलेलें तशेंच केलें। जेजू आमचोय मोग करता आनी आमचेर ताचो भावार्थ आसा। पेद्रूक मिसाव दिले ते भाशेन तो आमकांय मिसाव दिता। आमकां जण एकल्याक एक मिसाव आसा। थोड्यांक 2 अधिकारी, पाद्री व माद्री जावचे आपोवणे आसता, तर दुसऱ्या फामील बांदून इगोज वाडोवपाचे आपोवणे आसता, तरी दुसऱ्यांक सेवे चाकरेचे जिवीत जिवंक उलो आसता। आमचे मिसाव कितेंय आसूं, आमी म्हत्वाची आनी गरजेची। आमकां काम आसा तें फकत आमीच करूंक जाता, तर बरे भाशेन मन लावन तें आमी करया। आमकां जेजूचो मोग आसा जाल्यार तो सांगता तशें आमी करतले। मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।